नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सॅलरी वीक तेकलो बँकांनी 20 ते 30% मायज कॅश सप्लायची तयारी। हायवे टोल माफी केंद्रान घेतली फाटी। 15 डिसेंबर मेरेन कॅशलेस गोवा सरकाराची तयारी। खलिस्तान टेररिस्ट मिंटू बरोबर पळून गेल्लो कश्मीर सिंगूय एटीएसाचे स्कॅनरार दोगूय मेळपाचे आशिल्ले गोंयांत। मिंटूचे बोरयेचे सोयरे मिंटू कडच्यान 4 हात पयस। सिनेमा हॉलांनी राष्ट्रगीत सक्तीचे मान दिवचोच पडटलो। राष्ट्रगीताचो कमर्शियल वा ड्रॅमटायझेशन करूंक मेळचे ना, खंयूय छापूंक मेळचे ना, सुप्रीम कोर्टाचो आदेश। इलेक्शन तेकले पुलीस खात्यांत मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफरी सुरू। पहिल्या धपक्याक 20 पीआय ट्रान्सफर। मालमत्ता जाहीर करूंक नाशिल्ल्या 6 आमदारांची नांवां लोकायुक्तान घाली वाऱ्यार। मोन्सरात जोडपे बेंजा मिकी बाबू विष्णू डिफॉल्टर 30 जून मेरेन आशिल्लो प्राझ। ब्रेस्तार सावन सॅलरी वीक पे डे खातीर सॅलरी अकाउंट्स आशिल्ल्या बँकांनी 20 ते 30% मायज कॅश पावोवपाची आरबीआयन तयारी केल्या। 7 डिसेंबर मेरेन कॅश सप्लाय वाडयतले। डिमॉनिटायझेशना उपरांत केल्ली हायवे टोल माफी आता 2 डिसेंबर मध्यान राती मेरेनूच। 3 तारखेन टोल लागू। दुसरे वटेन गोंय सरकारान कॅशलेस गोवाची तयारी सुरू केल्या। खात्यांची व्यवस्था 15 डिसेंबर मेरेन जाग्यार घालतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। मोदी सरकारान 8 नोव्हेंबरा सावन डिमॉनिटायझेशन सुरू केले। 500 आनी हजारांच्यो नोटी वापरांतल्यान रद्द जाले उपरांत आरबीआय आनी सरकारान नवे नेम काडून परिस्थिती कंट्रोलात दवरप सुरू केला। डिसेंबराचे फुडले 7 दीस पे वीक। प्रचंड विड्रॉवल जायत बँकांनी कॅशीक मारामारी जायत म्हूण बँको हुस्को काडटात। पे वीकाक आरबीआयन उपाय काडल्यात ते अशे। बुधवारा सांजे सावन कॅश फ्लो वाडोवपाचे यत्न। सॅलरी अकाउंट्स आशिल्ल्या बँकांनी 20 ते 30% मायज कॅश। 7 डिसेंबर मेरेन कॅश सप्लाय वाडयतले। सॅलरी पेन्शन अकाउंट्स आशिल्ल्या बँकांनी मायज स्टाफ। दुसरे वटेन केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्रालयान हायवे टोल माफी फाटी घेतल्या। 2 डिसेंबर मध्यान राती मेरेन टोल माफी आसतली। उपरांत टोल आशिल्लो तसो लागू जातलो। 70% गोंयकार कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनाक तयार आसात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। म्हाका दिसता विदाउट एनी हेजिटेशन about 70% of the people, once they know the issue and once they understand the procedure, are ready to accept. आणि बाकीच्यांकय आमकां तुमी कशें तें शिकया। I did not find a single genuine person की म्हाका हे जमचेत ना अशें म्हणणारो म्हाका कोणूच मेळूंक ना। बाकीचे म्हणटात की आमकां शिकय म्हणून। ऑपोजिशन आणि विरोध हो केवळ पॉलिटिकल आसा। 15 डिसेंबर मेरेन खात्यांची सिस्टम कॅशलेस करपाचे दिशेन खंय काम जातलें आणि खंयच तसो ताका विरोध ना। एवरीबडी इज वेलकमिंग इट। कितले कॅशलेस आसा काय म्हणून तुमी फायन बीन आता कार्डांतल्यान एक्सेप्ट करपा चालू करतले। पुलीस ते स्टार्ट करता दिसता। सो ऑल पेनल्टी म्हाका दिसता एक बाय द एंड ऑफ दिस a fortnight or so we should be in a position to bring regularity in the process. पहिल्या 15 साधारणपणे डिसेंबराच्या पहिल्या 15 तारीख पर्यंत बहुतेक गजाली जाग्यार पडटल्यो। प्रुडंटा खातीर ब्युरो इम्पोर्ट दिशांत परब। खलिस्तान टेररिस्ट मिंटू बरोबर पळून गेल्लो कश्मीर सिंगूय गोंयचे एटीएसाचे स्कॅनरार आसा। दोगूय पंजाब जेलींतल्यान पळून गोंयांत मेळपाचे आशिल्ले। मिंटूच्या बोरयेच्या सोयऱ्यांकडेन गोंयच्या एटीएसाक आतां मेरेन तरी दुबावाचे अशें कांयच मेळूंक ना। मिंटू वा ताच्या एक्काय सांगात्यान सोयऱ्यांकडेन संपर्क केल्ल्याचो पुरावो मेळिल्लो ना। वर्स 2006 सावन मिंटू कडेन कसलोच संपर्क ना म्हूण ताच्या एका सोयऱ्यान प्रुडंटाक ऑफ कॅमेरा सांगलें। आयतारा सकाळी नाभा जेलींतल्यान मिंटू पळून वचत सावन ह्या घरात रावपी हरमिंदर सिंग मिंटूचे सोयरे निर्शेल्यात।
ते एक तरेच्या तणावाखाला आसात। गोंय पुलीस अजून मेरेन त्यांच्या दारात वचूंक नात, पण पुलिसांच्या स्कॅनरा खाला आशिल्ल्यान ते बरेच नेर्वोज जाल्यात। तांकां मेळपाक प्रुडंटान यत्न केलो, पण कोणूच कॅमेरा मुखार येवंक तयार ना। मिंटू जेलींतल्यान पळून गेल्ल्यान हे सोयरे सेक्युरिटी एजन्सीच्या स्कॅनरा खाला आशिल्ले म्हूण मिंटूक अटक करतनाच ताका पयलीं सू जालें म्हूण ते फामिलींतल्या एकल्यान कॅमेरा मुखार येनासतना प्रुडंटाक सांगलें। फाटलीं 10 वर्सां जालीं मिंटू आमच्या संपर्कांत ना म्हूण तो सोयरो सांगता। ह्या प्रस्नाचेर गोंय पुलिशेचो एकूय ऑफिसर कांयच उलोवंक तयार ना। पूण मिंटू जेलींतल्यान पळून वतकच मिंटू वा ताच्या खंयच्याय सांगात्यान सोयऱ्या कडेन संपर्क सादिल्ल्याचो पुलिसांक कसलोच पुरावो मेळिल्लो ना म्हूण पुलिशेचीच सुत्रां सांगतात। मात गोवा एटीएस अजूनय सादूर आसात आनी मिंटूच्या आदले वेव्हार आनी थंयच्या हालचाली कडेन नजर दवरून आसात। पळून गेल्लो कश्मीर सिंग अजून मेळूंक ना। दिल्ली पावतकच आपूण आनी कश्मीर सिंग वेगळे जाले आनी गोंयांत मेळपाचो आमचो प्लान आशिल्लो म्हूण मिंटून दिल्ली पुलिसांक सांगलां। कश्मीर सिंग गोंयांत पाविल्ल्याची वा गोंयांत येवंक भायर सरिल्ल्याची शक्यताय न्हयकारू नजो। पुलीस ताचेरूय नजर दवरून आसात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्साक मोठो धपको। लिडिंग हॉटेल्साच्या गोल्फ कोर्साची ईसी एनजीटीन अभ्यासात दवरल्या। प्रकल्पाचे काम स्थगीत उरतले। प्रकल्पा आड गोवा फाउंडेशन एनजीटीत गेल्ले। एप्रिल 2013 ह्या प्रकल्पाक एनवायरमेंट क्लिअरन्स दिल्ले। ऑफिसरांनी अधिकार हुपून क्लिअरन्स दिला म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो दावो। शेतां आनी पर्यावरण काबार जातले म्हूण थंयच्या लोकांकूय प्रकल्प नाका। Order म्हणटा ते stay, no stay has been given. It is that Goa State Environment Assessment Committee and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) has been given 4 weeks each to reconsider, use all the material that is there in their records, and issue the EC accordingly. On reading the order, we understand that the EC issued by SEIA has been kept in abeyance for 4 months. Goa SEAC and SEIA have been given 4 weeks to appraise the project by considering all material on record. मांद्रे मतदारसंघातल्या वादग्रस्त नियोजित तेरेखोल गोल्फ कोर्स प्रकल्पाक एनजीटींतल्यान पयलो धपको मेळ्ळा। गोवा फाउंडेशनान दाखलो दिवपाचे प्रक्रियेची चौकशी करची म्हूण मागणी केल्या। जी ऑर्डर एनजीटीन एनवायरमेंट क्लिअरन्स जे दिलेले गोंयच्या सरकारान ते एकदम फ्रॉड दिलेले आनी ते फ्रॉड आमी कोर्टान आयज 3 वर्सां जालीं आमी ते झुजता। पूण तरी आसता आमकां न्याय मेळोंक नासलेलो, पूण आतां तो आमकां न्याय मेवला। आनी हे क्लिअरन्स काँग्रेसानूय दिलेले एक 40,000 स्क्वेअर मिटराचेर, पूण बीजेपी सरकारान 1,32,000 क्लिअरन्स दिले। म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की काँग्रेसानूय आमच्या अन्याय केला आमच्या तेरेखोलच्या गांवाचेर आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो अन्याय केलो म्हणटा तो बीजेपी सरकारान। आमी चिंतलेलें की बीजेपी सरकार कितें तरी आमकां कितें न्हीद दितलो म्हूण, पूण तशें न्हू। पूण बीजेपी सरकार वर्स देन काँग्रेस अशें म्हाका दिसून येयला। तरी आसतना हो मॅटर आमचो हायकोर्टान आसा आनी हायकोर्टान आमकां न्हीद मेवपाक आमकां लागीं आमी पावलेली आहा आनी 100% आमकां न्हीद मेवतली। तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्साक लोकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केल्लो। 2013च्या एप्रिलात प्रकल्पाक पर्यावरण दाखलो दिल्लो। गोवा फाउंडेशनाच्या दाव्या प्रमाण दाखलो दितना नेम आनी प्रक्रियांचे उल्लंघन जाला। प्रकल्पाक लागून शेत जमीन काबार जातली। भलायकी आनी पर्यावरणाचेरय परिणाम जाव येतात म्हूण गोवा फाउंडेशनाक हुस्को। त्या भायर जमनीचेर मुणकाराय दावो करतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। असेंब्ली इलेक्शन लागीं पाविल्ल्यान पुलिसांच्यो ट्रान्सफरी सुरू जाल्यात। बुधवारा पयल्या टप्प्यात पुलीस खात्यांत मोठ्या प्रमाणात पीआयंच्यो ट्रान्सफरी मारल्यो। वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्या सुमार 20 पुलीस इन्स्पेक्टरांची बदली करपाची ऑर्डर आयल्या। पळयात ट्रान्सफरीचे लिस्ट। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आनीकूय ट्रान्सफरी येवपाच्यो आसात। 20 पीआयंच्यो ट्रान्सफरी आयल्यो। कृष्णा सिनारीक ओल्ड गोवा सावन हणजून ट्रान्सफर मारल्या। तुषार वेर्णेकाराक कळंगूण सावन मायणा कुडतरी धाडला। गुरुदास कदमाक कुंकळे सावन ओल्ड गोवा ट्रान्सफर केला। संतोष देसायाक कोकण रेल्वे सावन आगाशी ट्रान्सफर केला। केव्ही शेटगांवकाराक शिवोले दर्यादेग स्टेशना वयल्यान म्हापशां स्पेशल ब्रांचीत धाडला। जिवबा दळवीक पर्वरे सावन कळंगूट धाडला। ब्राज मिनेझिसाक कोलवा पुलीस स्टेशना वयल्यान रायबंदर क्रायम ब्रांचीत ट्रान्सफर मारला।
परेश नायका घणसोणे सावन पर्वरे धाडला. संदेश चोडणकराक जीआरपींतल्यान साळगांव ट्रान्सफर केला. उत्तम देसायाक स्पेशल ब्रांच मडगांवच्यान सांग्या ट्रान्सफर केला. कपिल नायकाक मुरगांवच्यान स्पेशल ब्रांच मडगांव ट्रान्सफर केला. उदय परबाक आगशीच्यान वेर्णा ट्रान्सफर केला. निनाद देऊलकाराक क्रायम ब्रांच रायबंदर सावन मुरगांव ट्रान्सफर केला. नोलास्क रापोजाक म्हापशां स्पेशल ब्रांचींतल्यान वास्को ट्रान्सफर केला. एच.व्ही. मडकयकाराक मायणा कुडतरे सावन कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनार ट्रान्सफर केला. सागर एकोस्काराक वास्को पुलीस स्टेशनांतल्यान वाळपय पीटीएस ट्रान्सफर केला. दीपक पेडणेकाराक पीटीएस वाळपय सावन वाळपय पुलीस स्टेशनार ट्रान्सफर केला. राजेश कुमाराक साळगांव सावन शिवोले दर्यादेग पुलीस स्टेशनार ट्रान्सफर केला. शैलेश नार्वेकाराक वेर्णा सावन कुंकळे ट्रान्सफर केला. सतीश गावडेक पणजे स्पेशल ब्रांची सावन कोलवा ट्रान्सफर केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक ब्रेक.